पहिले सुवातेर पत्रकार भावांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुमी हांगा हाजीर जाल्ले देखून एक प्रेस घेवपाक मुद्दो म्हटल्यार पयर सीएमान आनीक गोंय सरकारान एक बरें डिसिजन घेतलां. जे कोण कुमदादीन आसा तांकां घर दिवचें म्हणून बरी गोष्टी. जेन्ना हें बिल पास जालें तेन्ना थोडे ओपोजिशन वयर टावन करपाक लागले. ते तेंचे भितर. तशेंच हांव सीएमाक देव बरें कर म्हणटा. कित्याक हो एक इश्यू आमचेर येतालो, पंचायतीचेर येतालो. गोंयभर पंचायत सरपंच आहा, पंच आहा, जावं कावन्सिलर आहा, हांचेर येतालो. कित्याक तुमी सगळे कुमदादींक विकून खाता म्हणून. हे पंचायतीन जेन्ना हांव म्हजे तिसरें टर्म हे पंचायतीन 2 फावटी सरपंच जालो आनी तेन्ना म्हजे कडेन न्हू गोंयभर सरपंचांनी लागीं डिसिजन इश्यू येतालो आनी मेंबरा लागीं बी इश्यू येतालो. जे परत कुमदादीचे आमचे फोर्टनायट मिटिंगेन जावं ग्रामसभान हो कुमदादीक लागून भरपूर इश्यू जातालो. जेन्ना आतां सीएमान केलां तेन्ना लोकांक कळटलें जे पंचायत सरपंच पंच हितून कांय मिसळ ना म्हणून. जेन्ना हांव देव बरें कर म्हणटा. जेन्ना सीएमान हें केलें पंचायत मेंबर सरपंचाक एक सुटका मेळ्ळी. नाजाल्यार पंचायत येवन डेली हांगा झगडी. जेन्ना पंचायत कोणूय सरपंच जावतो सरपंचाक इतलें हांगासर चड प्रोटेक्शन मेळना. जाल्यार मिनिस्टर आहा, मिनिस्टरांक जायतें प्रोटेक्शन मेळटा. जाल्यार पुलीस आसता तेंचे बरोबर सगळे डिपार्टमेंटाचे मनीस आसता. आमच्या हिंगा सरपंचाक कितेंय उलोवन वयता, कोणूय कितें झगडी करता, आमकां कोण प्रोटेक्शन दिता. ताका लागून हांव सगळे आमचे गोंयचे सरपंच पंचायतच्या नांवान हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनीक हें केलां तें बरें आसा. म्हजो दुसरो पॉयंट जेन्ना सीएमान म्हणिल्लें पूर आयली, गोंयान पूर आयली आनी तांकां दुसरे कडेन दवरिल्ले म्हणून. जेन्ना हे बरें काम पूर आयल्यार खंय दवरता आनी ते खूब वर्सां रावल्या थिंगा तांकां रेग्युलर करून दिवचें म्हणून बरी गोष्ट. जेन्ना पूर आयली तेन्ना व्हरून दवरले. जेन्ना गोंयचे सगळे कुमदादीचे दोंगर आसता, दोंगरार घरां आसा, ती घरां आहा ती एक दोंगर सॉफ्ट आसता म्हळ्यार मेणकाची मातीची आसता. आमचे दिकरपल्ली गांवांत 2003 एक लँडस्लायड जावन 7 जाण मरून गेल्ले. दिकरपल्ली कुमदादीच्या जाग्यान तो दोंगर आहा तितून आमचे मिलिटरी भाव फौजी भावान तांकां हुसतून काडिल्ले. आमकां खबर आहा जेन्ना सरपंचान सीएमान हें घेतलां न्हू तांकांय डेंजर झोन आहा पळय थिंगासरले रिसफल करपाचें खंय तरी. कित्याक तांकांय बी अशें जावंक नाका. कित्याक आमचे लास्ट इयर 2-3 वर्सां फाटीं सुद्दां आमच्या दोंगरांतल्यान माती येताली. ती माती आमचो दोंगर सारको मेणकाचो दिकरपल्ली हो दोंगर एकदम सॉफ्ट. ताका हेका लागून हांव सरपंचा लागीं सीएमा लागीं विनंती करता तांकांय जे मोव जमीन आहा तांकांय ती पयलींसान आहा पूण तांकांय खंय तरी जागो दिवचो आनी तांकां ते बरे सुवातेर दवरचे. कित्याक तांची बी रिस्क गंभीरान आसता. ती आमची भावां भयणात कोणाक मेल्लो नाका. ताका लागून सीएमान सगळें डिसिजन घेतलां आनीक एक मुद्दो काडिल्लो तो बरोबर आहा. पूण हो एक मुद्दो विसरो गडे याद येना. ताका लागून हांव एक याद करून दाखयता. कित्याक ती डेंजर एरियान झोन आहा ती थोडे दोंगर स्ट्रॉंग आसता, पासणाचे आसता, तितून कांय जायना. हो आमचो दिकरपल्लीचो एक दोंगर व्हेरी सॉफ्ट. मातशें रिसफल हुंचेर करून दिवचें. सीएमान बरे भशेन ही गोष्ट बरी केल्ली आहा. आनी तशेंच आमच्या गांवांत कुमदादीच्या वाड्यान आमचे जायते खुरीस आहा जावं थोडी देवळां आसतलीं. तांकांय ह्या लोकां बरोबर सेटल करता तेन्ना आमकां देवूळ खुर्सांक आनी बारीक खंय देवूळ आसा देवळांकूय थोडो जागो दिवचो म्हणल्यार ती थंय आसपाक जाय. जेन्ना आमचो 16/1 दवल्ली कुमदाद लँड 1,20,000 जमीन तितून आमचो एक खुरीस आसलो. जेन्ना हांव सरपंच जाल्लो 12 आमी लेट मनोहर पर्रीकर बाईक लागीं मागिल्ले आमकां 5,000 जागो दिवचो म्हणून. कित्याक खुर्साक लागून आमची थिंगा पासकांच्या दिसाक आमची खुर्साची वाड जाता, नावेलीसान थंय वयता. ताका लागून या सीएमान सगळें डिसिजन घेतलां, बरें घेतलां, लोकां पासत घेतलां. तशेंच
ही आमची देवस्थाना खातीर कसलें देवस्थान जावं ते हिंदू मुस्लिम क्रिस्तान तितून तर एक आहा न्हू खुरीसा जाल्यार खुरीसा तो खुरीस आमकां लिगल करून दिवचो आनी आमी मागला ती जमीन 4,000 जाल्यार 4,000 कितें तुमकां तितून पडटा ते भाशेन आमकां ती दिवची आनी बरें हे आमकां देवस्थान करपाक थिंगा आमकां एक सवलत दिवची कित्याक आमचे हितून जेजूक मारता तेन्ना आमचे खुर्सा वाट म्हूण करता खुर्सार चोड मारता आमचे ती एक दवरली आहा ती आमकां एक 5,000 मागिल्ली तितूंतली कितें भाशेन जाता ते भाशेन सीएमान ती आमकां दिवची आनी बऱ्या कामाक दिवची